मी केंद्र सरकार कडल्यान कितें आहा तो वाट काडून घेतले. आमकां कितें जाय इतलेंच जाय की ज्युडिशियल जे कितें चल्लां जो पर्यंत तें जायना कसलो निर्णय घेवं न्हय. पूण म्हाका मुख्यमंत्रीन ऑलरेडी कॉन्फरन्स दिल्ले आसा की आपूण वचून थंय कितें आहा तें फॉलोअप करून योग्य तरेन फुडें 70 त्रास कशेंच जावपाचे ना. लास्टाक म्हाका बी लोकां वांगडा रावचें पडटलें. पूण त्याच बरोबर मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान म्हाजे पूर्ण विश्वास आसा की तो योग्य ते वाट काडटले. म्हाका खबर आहा की कर्नाटका बी भारतीय जनता पक्षाचो सरकार आहा, गोंयान बी भारतीय जनता पक्षाचो सरकार आहा. सेन्सिटीव इशू आहा, दोनी स्टेट्साक बॅलन्स करूंक जाय. पूण म्हाका दिसता की आमी सगळे जर एकवट रावले हांगा बेश्टे वाद करून उपयोग ना. आनी ऑपोजिशन जे करूंक सोदता की प्रत्येक गोश्टीचेर हायलायट जावंक सोदता तेज्या ऐवजी आमी सगळे जर एकत्र वचून आमचो विशय थंय मांडपाचो प्रयत्न केलो म्हाका दिसता की ह्याच तरेन आमी फुडें वचूंक शकता. वी शूड ओनली से दॅट टील द मॅटर इज डिसायडेड नॉट डिसायडेड बाय द कोर्ट्स देन नो परमिशन शूड बी गिवन एनीवेअर एल्स. पण केंद्रा कडल्यान ते लेटर्स बी वयता ते सर ते कितेंय वचूं. हांवें जें सांगलां तुमकां की आमचें धोरण अशें आसूंक जाय की जो पर्यंत ते मॅटर सबज्युडीस आसा कसलेंच लेटर वचप ना म्हणून हो म्हाका मुख्यमंत्रीन कॉन्फिडन्स दिल्ले आसा की कितेंच जावचें ना म्हणून. एंड आय हॅव फेथ इन हिम एंड बिकॉज 70 इज द हब. म्हादय म्हणटा ती 70 एंड म्हाका ते सांबाळचेच पडटलें एंड म्हाका लोकां वांगडा रावचेंच पडटलें. प्रश्नच येना.